नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही इल्ले आहा मोरपिला ह्या गावात आणि हांगासरली कॉन्स्टिट्युएन्सी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आणि वी आर गोइंग टू टॉक टू आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर अँड या फर्स्ट टायम तांचे 20 वर्सां एम.एल.ए. जावन आहा आणि फर्स्ट टायम ते BJP टिकेटीर वोट मागूंक वतात. नमस्कार सर, कशे आहा तुमी आणि लोकांचो प्रतिसाद कसो आहा? तुम्ही फर्स्ट टायम काँग्रेस सोडून BJP टिकेटीचेर वोट मागूंक वयता, लोकांचो कसो प्रतिसाद आहा? आमदारकीच्या इलेक्शनात तशें पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट टायम, पूण हांव तेच्या पयलीं आमी पयर जेन्ना हालीं जिल्ला इलेक्शन जालें पार्टी लायन, तेन्नाय सिंबॉलाचेर म्हणल्यार इलेक्शन एक जाल्लें आहा आमचें आनी त्या इलेक्शनाक आमी चारय झडपी जे पार्टी लायन इलेक्शनाक आमी जिखून हाडलात. म्हणटकीर तेजे उपरांत हें आमकां हे दुसरें इलेक्शन म्हणल्यार एसेंब्लीचें गेली हे धरून 6 इलेक्शन म्हजें आसा. एक फावटी जिल्ला आनी 4 फावटी आमदार आनी हे आतां 5व्यांदा. म्हणटकीच तशें पळोवपाक गेल्यार हे इलेक्शन जिखले उपरांत म्हजी डबल हॅट्रीक जाता आनी पयल्याच फावटी हांव भाजपाच्या तिकेटीचेर जे हे इलेक्शन लडयता आनी म्हाका ज्या पद्दतीन लोकांचो सहकार्य मेळटा, सपोर्ट मेळटा, त्या प्रमाणे पळयत जाल्यार आज पर्यंत जी आघाडी आमी घेतल्या प्रत्येक इलेक्शनाक, जे 98 साकून ते आतां पर्यंत, त्या सगळ्या आघाडीचेर मात करून ह्या फावटी लीड चड मेळटलें अशें वातावरण दिश्टी पडटा. तुमी जेन्ना म्हणटा तुमकां आघाडी चड मेळटली, लीड चड मेळटली म्हणून, पूण काँग्रेसीन इतलो हांगासर हें घातला, प्रेशर घातला आनी त्या सोनिया गांधी प्रियंका गांधी हांगा आयले, तांणी प्रचार केलो आनी काँग्रेसीचे चडशे जाण म्हणटात ते तुमकां उडोवपा खातीर ते ट्राय करतले. पळय, कोण कितें करता तेजेर हांव केन्ना लक्ष घालना, जे विरोधकांचें कामूच तें. पूण ज्या पक्षाक हांव आसा आनी ज्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जेन्ना हांव फुडें सरता तेन्ना हांव म्हजें काम पळयतां, म्हजें कार्य पळयतां, म्हजे कार्यकर्ते म्हजे वर कशे आहात ते पळयतां. विरोधक कोण आहा ते हांवें केन्ना विचार करना, विरोधक कसले रणनिती करता तो हांवें केन्ना विचार करना. हांव म्हजें काम घेवन फुडें सरता आनी त्याच प्रमाणे आज पर्यंत हांव तसोच म्हाका जैत मेळ्ळें आसा. 2012च्या इलेक्शनाक म्हाका मुद्दम याद करून दिसता, 12च्या इलेक्शनाक अशी अफवा जाल्ली, तेन्ना थर्ड इलेक्शन म्हजें आनी तेन्ना अशें उलोवप जाल्लें की ह्या फावटी बाबू कवळेकर गेलो हॅट्रीक करूंक शकना. पूण तेन्ना म्हाकाय खात्री आसली म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर की कांयच वायट जावचें ना म्हणून. आनी जेन्ना त्या टायमाक सुद्दां आख्खी गोंयभर हायस्ट मार्जिनान म्हाका म्हणजे मार्जीन मेळ्ळी, जेणे करून हांव तेन्ना निवडून येयल्लो. म्हणजे जेन्ना तेजे उपरांत 2017चें इलेक्शन जालें तशें अफवा जाल्ली की हे 5वें इलेक्शन आसा, बरें कठीण आहा म्हणून. पूण म्हजे बाबतींत तशें कांयच घडलें ना आनी आतां तर कार्यकर्त्यां भितर डबल वाड जाल्या. जे इतलीं वर्सां 22 वर्सां जे कार्यकर्ते म्हजे कडेन आसलेले ते कार्यकर्ते म्हजे बरोबर आसात आनी ज्या काँग्रेसींतल्यान भाजपा येयले उपरांत भाजपाच्या मूळ कार्यकर्ते जे आसात ते सुद्दां म्हजे बरोबर ठामपणे आसात. म्हणजे कार्यकर्त्यांची आतां डबल वाड जाल्ली आसा आनी म्हणून त्या आदाराचेर म्हणटा हांव की जी आज पर्यंत म्हाका आघाडी केन्ना मेळ्ळी ना, इतली आघाडीन आतां ह्या फावटी मेळटली अशें चिंतन आसा. सर तुमकां अशें म्हटलें वता की देर आर डिफरन्सीस विथ BJP, तुमच्या मिसेसीक तिकेट दिली ना म्हणून. ते हांव तेजेर तशें हें ना, तिकीट कोणाक दिवप ना दिवप तें पार्टीचें, ते अध्यक्ष किंवा हे ते पळयतात. जे पार्टीचो आदेश कितें आसता तो तेजें पालन करप आमचें कार्य. जशें आयज म्हाका पार्टीन तिकीट दिल्ली आसा, काल हांवें नॉमिनेशन म्हणजे फॉर्म भरले आसा आनी भरगच्च कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर कालच आमच्या कार्यकर्त्यांनी घोशणा दिल्ली आसा की आमची जीत जाली म्हणून. जे पार्टी पक्षाचे फुडें सुद्दां ज्या मतदारसंघात काम करपाक जे म्हाका सांगताले, पाचारण करताले ते हांव कार्य करतलो, जे सगळे पार्टी डिसिजन आसता. तुम्ही म्हणटा पार्टीक तुम्ही सपोर्ट करता आणि वॉट एवर डिसिजन दे हॅव टेकन यू विल फॉलो दॅट. पण तुमची मिसेस हॅज गॉन अगेन्स्ट द पार्टी, ते इंडिपेंडंट कंटेस्ट करता. वैयक्तीक उलोवचो ना, वैयक्तीक म्हाका कोणाचे बद्दल प्रत्येकाचे डिसिजन वैयक्तीक आसता ते वेगवेगळे असतात. हांव पार्टीच्या बद्दल उलयला, ज्या पक्षां बद्दल हांव जे इतली वर्सां गेली 22 वर्सां आसलो, जे एक निश्ठावंत असो हांव काँग्रेस कार्यकर्तो आसलो गेली 20 वर्सां, तेन्ना हांव थंय आसतना जे पार्टीनी काम केल्लें, कार्य दिल्लें, हांवें काम प्रामाणीकपणे केल्लें आसा. आनी जे आतां ज्या पक्षाक हांव आतां सद्या आसा म्हणजे भाजपाक, ते हांवें पयलींच म्हणलें आसा की एक म्हणजे हांव असो व्यक्ती न्ही की दर टायम टू टायम पक्ष चेंज करपी मनीस हांव न्हू. जेन्ना हांव गेली 20-22 वर्सां जेन्ना काँग्रेस पक्षाक आसलो, तेजे उपरांत आज काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती बरोबर ना आनी जे आमच्या मतदारसंघाचो विकास सगळ्यांचो जो विचार करीत जाल्यार खंय तरी उगवती सुर्याक नमस्कार म्हणटा सो म्हणजे जे पार्टी आमकां फुडें घेवन वचपी आहा त्या पार्टी कडेन फुडें वचपा जाय. आनी जी भाजप पक्ष जे आसा
तो खऱ्याच सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो पक्ष. आदरणीय मोदीचे जे कार्य आसा गोंया भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्यांक घेवन बरोबर वयतात आनी अशें आसतना जांकां फाटीं न पळयता आयज फुडें सरून आमी भाजपा बरोबर आसात आनी भाजप पक्ष बळकट करता आसतना म्हज्या मतदारसंघाक हांव कसो बळकट करतलो, म्हज्या मतदारसंघाची कामां कशी करून घेतलो ह्या उद्देशान आमी फुडें सरले आसात. आनी त्याच बरोबर पार्टीचे जे कितें ध्येय धोरण आसा हे आत्मसात करून आमी फुडें सरलात. म्हणजे हेजे फुडें सुद्दां पार्टीचो जो काही कार्यक्रम आसतलो तो आमी घेवन फुडें सरतले. पण तुवें पार्टीक विचारूंक ना सर, कित्याक हेका विश्वजिताची मिसेसीक तिकेट दिली, आमच्या दोग तीग जाणांक अशे फॅमिलीन तिकेट दिल्या, तुमकां कित्याक? हांव तेजे त्या गजालीचेर हांव व्यक्ती असो आहा, हांव केन्नाच खंयच्याच गजाली खातीर पक्षा कडेन खंयचेच पयलीं म्हजें हें तशेंच आहा आनी आतांय तशेंच म्हणजे वैयक्तीक गजाली खातीर खंय झगडत रावप कितें करप तें आसना. हांव जें कितें आसता जें कितें मांडपाचें आसता तें मांडप आसता त्या टायमार जे डिसिजन कितें पार्टी घेता ते डिसिजनाक घेवन फुडें सरप आसता. इनजस्टीस न्हू बाबुशाक आनी विश्वजिताक जेन्ना तिकेट दिता घेवन फुडें सरप नासता, परपत त्योच रिपीट करप नासता. हांव तसो व्यक्ती न्ही ज्या प्रत्येक काही गजाली आहा त्योच काडीत रावप उलयत रावप ना. जें कितें आसा त्या टायमार ओके, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची गजाल विचारता तुमकां. आतां आमी एक गांवांत आयिल्ले आहा, मोरपिल्ला गांवांत. आतां इतलीं वर्सां जालीं सर हांगा तुमी आतां हें करता, यू आर रुलींग दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज पर्यंत हांगा मोबायलाचो टावर ना सर. न्ही मोबायलाचो टावर ना हेका ऑनलायन क्लासींक भुरग्यांक कितलो त्रास जालो आसतलो हें तुमकां कळ्ळें आसतलें. तुमकां प्रचारा खातीरूच जेन्ना त्रास जाता तेन्ना भुरग्यांक कितलो त्रास जालो आसतलो. प्रत्येक गजालीक वेगवेगळो आमचो ग्रामीण भागाचो वेगवेगळे अडीअडचणी असतात आणि ताका काही गजाली जालना ताका म्हज्याकीच चड आमचे गांवचे लोक सांगू शकतात. ताका वेगवेगळो अडीअडचणी असतात, जाग्याचो प्रश्न असता आणि कितें असता खूब डिफरन्सीस असतात. काही गजाली त्यो तश्यो नसतात. ज्यो शहरी भागाचो विचार तो वेगळो असता आणि ग्रामीण भागाचो जो विचार करता असताना काही गजाली जालना ताका वेगवेगळी कारणां असतात. त्यो सगळ्यो हांव तुमकां सांगपाक शकना. म्हणजे की काही कारणांसून काही गजाली उरलात, पण ज्यो आतां आमी जे आतां टॉवराचो उल्लेख जाल्लो आसा हे टॉवर 17 टॉवर आमी आतां सँक्शन करून घेतले आसात टोटल हांगाच न्ही खुबशा बाकीच्या भागांत सुद्दां. म्हणजे की तें जी कामां आमकां उरलेली आसात ती आमी एका फाटोफाट एक घेवप चालू जाल्लें आसा. आज अफाट आमी गेले ह्या 6 म्हयन्या भितर जे आमच्या मतदारसंघाच्यो अडीअडचणी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो अनेक म्हळ्यार बस स्टँड धरून ते मोठे मोठे प्रोजेक्ट ते सगळे चालू लायिल्ले आसात. विरोधी पक्षांक रावून सगळीं कामां शक्य नासता, पूण आयज खंय तरी रुलींग पक्षांक येवपाक आमकां कळाव लागलो, खूब लेट जालो आनी अवघी आमकां 2 वर्सांच पयर मेळ्ळी जे रुलींग पक्षांक काम करपाक. आनी ते बी त्या 2 वर्सां भितर सुद्दां हे कोवीड महामारीमुळे तितली नेटान आमकां कांय करूं शक्य जालें ना. तरी देखून जें कितें आमकां केपें मतदारसंघाचो म्हणजे मतदारसंघाचो रिक्वायरमेंट आसलेलो ते प्रमुख काही गजाली आसले, उदक लायट रस्ते आसतले बाकीचे गजाली आसतले ते घेवपाक आमी आज आमकां यश येयल्लें आसा. लास्ट क्वेश्चन, तुमकां कितें दिसता BJP वील फॉर्म द गव्हर्मेंट आनी कितले सीट्स येतले? 100%. हांव पयलीं सांगा सुरवाती पासून आनी आतांय परत सांगता कोणाची म्हणजे एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजपा सत्तेर येता. कित्याक जे आयज पक्ष खूब आसा, टिका करणारे खूब आसात, सोशल मिडिया प्रिंट मिडियाचेर सरकारची अटॅक करतात हे चालू आसता. जो रुलींग सरकार आसा हेचो अटॅक करून चालू आसा. जिल्ल्याच्या टायमार आमी पळयल्ले जिल्ला इलेक्शना टायमार अशें म्हणा की भाजपा गेली सत्तेर आसलो सरकार गेलो म्हणून, पण जेन्ना आमकां खात्री आसली जेन्ना लोक मतदान करपाक वयतले ते भाजपाक मारतले आनी त्या प्रमाणे जाला बी. गेल्ले इलेक्शना पयल्यार आख्खे दोनूय कडेन जिल्ला सावथ आनी नॉर्थ जिल्ला पार्टी लायनीक आमी जिखले आनी आतां सुद्दां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणटा अशें आज भाजपा सत्तेर येता. जे विरोधी पक्ष जे आसात ते पब्लिसिटी वेगवेगळ्या पद्दतीन सोशल मिडिया प्रिंट मिडिया होर्डिंग्स हे ते लावून मोठ्या प्रमाणात तेमी गाजावाजा केलो, पूण प्रत्यक्षात ग्रावंड रियलिटी जर पळयत जाल्यार खंयचीय पक्ष पळयात, काँग्रेस पक्ष आसा तो सगळोच वेगळ्याच पद्दतीन वेगळ्या दिशेन गेल्लो आसा. दुसरे पक्ष पळयात खंयचे आम आदमी आसतलो, TMC आसतले, फॉरवर्ड आसतले, MGP आसतले, एक RG आसतले, हे सगळे आसात ते आपले आपले परी आसात. ते सगळे वेगवेगळे हे घेवन फुडें सरले आसात. हे कशे फुडें येवंक शकतात? हेंचे भितर पळय युनिटी ना आनी अशे हेतू भितर एक सायडीन भाजपा पक्ष जो भक्कम आसा, कार्य आसा, काम आसा, डेव्हलपमेंट आसा, ह्या आदाराचेर भाजपाक 100% एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन परत. हे जे एजिटेशना बीन जाली 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स बीन तांचो काय इफेक्ट जावचो ना म्हणटा तुमी? जिल्ल्याचे पयलीं जाल्ले, जिल्ल्याचे डबल ट्रॅक कोल हे सगळे गजाली आहा त्यो हेज्यो पयलीं जाल्ल्यो. तरी देखून जे 50 सिटांतले 37 सिटां भाजपा जिखून दिल्ली आसा. आतां जातलोच. थँक्यू बाबू. आज तुमी हांगा येयले, आमकां टायम दिलो तुमचो. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट यू एट दीस टायम आनी तुमी सगळीं आमची क्वेश्चनां आन्सर केली. आमी तुका सक्सेस विश करता आनी होप टू सी यू इन द असेंब्ली अगेन. भारतीय जनता पार्टीचा बाबू कोळेकर तुम्हाला
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे